प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या वाचपा वरवीं आमकां आमच्या सर्वेस्पोर देवाची सारकी एक वळख म्हूण मेळटा, जो सदांच आम्हा सगळ्या भुरग्यांची मागणी जेन्ना आमी मागता तो कान दिवन म्हूण आयकता. तशेंच आम्हा सोमेस्तांक तो भोगसणे दिवन आमकां सोडवण म्हूण दिता. आयच्या पयले वाचपान एस्तरा वरवीं आमी आयकता ती म्हणटा, खरेंच तुजे बगोर म्हाका आनीक कोण ना. तूं म्हजें आयकताय आनी म्हाका आदार दीत म्हूण आसाय. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां आपल्या शिश्यांक सांगता, तशेंच आमकांय सांगता, जेन्ना आमी कितेंय मागता सर्वेस्पोर देव आमकां ते फावो करतलो. पूण जेन्ना आमी मागता आमी कशे भाशेन म्हूण मागता. खरेंच आमी मागता तेन्ना देवाचेर विश्वास आनी भावार्थ आमचो जावन आसा. खरेंच आमकां ती खात्री आसा, कॉन्फिडन्स, जेजू आमकां ते दितलो म्हूण, कित्याक तो आमकां वळखता. आमी तेची आपुरबायेची भुरगीं जावन आसात. आनी तेच वरवीं आमी जेन्ना खरेंच खालती काळजान आनी मनान देवा सोरशी म्हूण येता, गर्व नासतना आमी देवा सोरशी म्हूण येता, तो आमकां आपली कृपा आनी आशिर्वाद दिता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी तेच पळयता. जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां ते गावतले, तशेंच दारार मारात आनी दार उगडतलें. सर्वेस्पोर देव ह्या प्राचीत काळान आमकां आमची सगळीं पातकां वळखून तेचेर नियाळून आमकां भोगसणें मागोंक म्हूण आपयता. जेन्ना आमी आमचे पसतूच न्हय पूण दुसऱ्यां पसत आमी भोगसणें म्हूण मागता, जेजू आमची सगळीं काळजां आनी जी मागणी आसा ती आमकां फावो करता आनी एक नये जिवीत आमकां दिता. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन परतून तेचे भाशेन सत मार्गार चलूंक तो आमकां आदार दीत आसा. तर म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या प्राचीत काळान आसतना आनी ह्या मिसान वांटो घेत आसतना देवाची कृपा आनी तेचे उतरा प्रमाणे सदांच आमचे जिवीत आमी जिवंक फावो जावं म्हूण पयले सुवातेर पासियस, पेशन्स जे आमकां जाय ते, तशेंच खालती मनान आनी काळजान सदांच रावपाक आनी गर्व नासतना दुसऱ्यांका सदांच आदार दिवन जशें दुसऱ्यांनी आमकां करूंक जाय तशेंच आमी दुसऱ्यां पासत सेवे चाकरी वरवीं फुडें सरूं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया.